मुड्डावाडो पर्रा हांगसर मंगळारा ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण जालें। ह्या वेळार उपसभापती मायकल लोबो, पर्राची सरपंच डिलेला लोबो आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। RDX गो खातीर पर्राच्यान गौतम शिरोडकार। हांगा ट्रान्सफॉर्मर इनॉग्रेशन केल्लो ते हांगा मुड्डावाडा सालीसवाडाचे लोकांक जायते पावर फ्लक्च्युएशन जातालें, चड करून रातच्यो लायटी पेटना आसल्यो। हांव देव बरें करता आमचे आमदाराचे बाब मायकल लोबोचे, आमचे सरपंचाचे, प्लस आमचो JE आहा सर नार्वेकर तेजे आनी सगळे आयज लोक हांगा जमल्या ते inaugurate the transformer at Muddawado. In a special way, I would like to thank the Pradeep Narvekar, AE and JE Sir Narvekar again. आणि आमचे स्पेशल थँक्स टू ऑल आर लाईन्समॅन, आमचे इलेक्ट्रिशियन. दीस रात आमच्या एक फोन कॉलर पावस जावं वत जावं दे आर वर्किंग फॉर अस. स्पेशल थँक्स टू ऑल ऑफ यू ऑल. Besides this transformer, I would also like to bring to your notice what other transformers we have passed during last 7 years of my term as a sarpanch and Michael's term as a MLA. RRD आमच्या बस स्टॉपार एक आमी ट्रान्सफॉर्मर पास करून हाडलेलो आसलो. जाकणी नियर फार्मसी, जाकणी नियर गणेश टेम्पल, बाटी वाडो नियर ब्रगांजा बिल्डिंग, सिल्वा वाडो नियर गुजमाम, लोबो वाडो नियर नाजरी हाऊस, कारास्को वाडो नियर पेट्रोल पंप. बाटयेर आमच्या बॉनी अंकलाच्या घरा कडेन आनी एक 20 दिसांनी आनी एक ट्रान्सफॉर्मर चालू जावपाचो आहा. सो दीज आर ऑल द development work as far as electricity work is concerned. To give them the infrastructure of electricity. जे प्रॉब्लम गेली 2 वर्सां 3 वर्सां जाली फेस जाता कलंगूट कोस्टल बेल्ट. वी विल सी that problem is finally solved by putting up 220 by 110 kVA चो व्हडले सबस्टेशन. हे सालिगांव सँक्शन जाल्ले आहा. वर्क ऑर्डरूय तेजी इश्यू जाल्ली आहा. खाली जो फर्स्ट पेमेंट जो आहा ते कंपनीक, सिन्स दे आर द सिंगल बिडर, तेंचो फर्स्ट पेमेंट वर्क ऑर्डर इज रेडी टू बी इशूड. वो जो तर दीत, कित्याक ह्या दिसांनी चीफ मिनिस्टरा कडेन ती मेन मिटींग आमची, हू इज द फायनान्स मिनिस्टर आनी फायनान्स सेक्रेटरी कडेन, की जाल्यार व्हडले टावर लायन्स वील कम फ्रॉम कोलवाले अप टू हिंगासर गिरी, एंड फ्रॉम गिरी इट वील कम जस्ट अबाव द लायन ऑफ उदकाची एक लायन येयल्ली आहा आमचे तिलारी इरिगेशनाची अप टू कलंगूट. त्याच्या वयल्यान ही लायन येतली. आनी सर्वे जो आहा तो आतां स्टार्ट जावपाचो आहा फ्रॉम वेर दीस लायन वील कम. दीस वील सॉल्व द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम ऑफ कलंगूट, कांदोलीम एंड एंटायर बार्देज एरिया. केन्ना केन्ना गाडी फास्ट आसता, हाडटा आनी इलेक्ट्रीक पोलाचेर मारता. आमी खूब फाटी पळयला, नॅशनल हायवेक आसूं वो स्टेट हायवेज आसूं वा आमचे MDR रोड आसूं वो विलेज रोड, चडशे एक्सिडंट जे आहा ते लायटीचे पोला वयरसून कोणें मारले आनी मेलो म्हणून पेपरार येवप दुसऱ्या दिसा. आनी खुबशे जाण म्हाका दिसता आमचे फ्रेंडूय अशे पिड्ड्यार जाल्ले, आमचे मरण गेल्ले आहा एक्सिडंट जावन इलेक्ट्रीक पोलाचे. आयज ही लायन जी आहा ही शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतांनी घालूंक दिल्ली आहा. तुमी हिंगासून लायन पळयत जाल्यार अप टू द मेन रोड. आनी हें कॉन्ट्रिब्युशन जें आहा हें शेतकऱ्यांनी चिंतलेलें आहा की लोकांची सेफ्टी. आदी पोल सारके रोडाक तेंको नासले आनी हांव खऱ्यांनीच सगळे शेतकऱ्यांक देव बरें करूं म्हणूंक सोदता. दे हॅव शोन गॅस्चर टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड द पीपल. द मेन इश्यू इज द लायट पोल शूड नॉट टच द मेन रोड, शूड बी लिटल अवे. आनी प्लस हे आमकां येदो व्हडलो ट्रान्सफॉर्मर घालपाक नियरली अरावंड 50 स्क्वेअर मिटर जागो दिल्लो आहा. अशें कोण दिना.